A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical.
सुरवात एक गीत घेऊया. A2 पेज नंबर 1 A2. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव तुका वंदून नोमान करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोनान एकाच काळजान एकच मुखार आमी येताव एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिव. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. जपून गेल्ली मारिकिना वाज हे आमचे भयणी पासत तिका देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या घोराब्याक फावो तितली बुजवण दिवंक आमी हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आयवो मिलाग्रिस डिकॉस्टा आनी आल्बेटिना एरेमिता डिकॉस्टा हांचे पासत. ह्या सगळी आमची मागणी जण एकल्याची ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आज जेसू किरीत भाशेन फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्राक पडून विलापता आनी म्हणटात तुमचें कोटा कित्याक तुमी जे मार्काद करून आसलेले तसले फोंड जावन आसात. तुमी उजियास प्रवाद्याच्या 6व्या स्वरान 6 वडीन आमकां मेळटा. जेसू म्हण थंय उजियास प्रवादी म्हणटा म्हाका योद्न नाका, म्हाका मोग जाय, म्हाका होम नाका, देवाची वडोवक जाय. पळय बाबा भयणीनो, आमी उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत जियेतना देवाची ओळख आनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक फांकूंक आनी आमच्या कुरण्यांनी तो दाखोळ करूंक आज मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या ग्वार मरे सगल्या देदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदाद देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयाच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटीची सुरवात. भाग्यवंत पावलोन गालेस्कारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी सुमूर्ती मेकळीं जाल्यांत. कुडीच्यो कोरण्यो ओळखूंक सोंपें. त्यो ह्यो: प्रद्वार, कामसार, पोजोडपण,
कुड्ड्या देवाची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाद विवाद, नाटकाय, क्रोध, जोगणी, दुसोंग, पोक्ष, कुन्नाटकाय, सुंडेपण, पोजडी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतां शिडकायता. अशें करतात तीं देवाचें राज जोडूंक पावची नात. आमचीं फळां हीं मोग, कुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आपदोमावणी. असल्या गुणाचेर आड वचूची समूर्त ना. जी कोण क्रिस्ताची ताणें अवगुणां आनी वंदावणी बरोबर आपली कूड कुर्सार खिळायल्या. जर आत्मो आमची जिवीत तर आत्मो आमकां चलून व्हरता तशी चलुया. एकामेकाक चलोवन एकामेकाची नाटकाय दवरून आमी पळको मान जोडूंक आवडे गोटू न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे फाटल्यान येता तुका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. आनी एकदां म्हणुया, तुज्या फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना, वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. व्हांवता वाळाच्या देगेक लायल्या रुखाक काला परमोणें जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोड. जबाब. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण नुस्त्या मनशाच्या अशें न्हय, दुबावांनी अशें न्हय. तें कोण जाणय. वाऱ्यान उबोन वेता तसले पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पूर राखता, पूण नुस्त्याची वाट निसंडणाक पावयता. जबाब. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून मुळे फारिसेवानो तुमचे कोटा ओडतेलाव, पारोस आनी सगळे तरेचो भाजीपालो हांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते चुकोवचे न्हय आसले. फारिसेवानो तुमचे कोटा देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिट्यार लोकांचे सालाम तुमकां जबरूच रुजतात. तुमचे कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नोकळो जावन तांचे चलतात तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांनी एकल्यान ताका परती पाडून म्हळें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रांनो तुमचे कोटा उखलून व्हरूंक जायनात तसलीं ओजी तुमी मनशाचेर उखलतात आनी त्या ओजांक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आज जेजू किरीत भाशेन खोर उतरांनी फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्रांक विलापता आनी म्हणटा तुमचें कोटा, कित्याक आख्खी सुमूर्ती विशीं शिकोवण जी तांणी पोरचेक दिवंक जाय आसली ती उरफाटी ते दितात आनी आपल्याक फायद्याक पडटा तसली शिकोवण ते दितात. जेजू तांकां किरीत भाशेन खोर उतरांनी इतलो तांकां खेळटा की तांणी दुसऱ्या सोबे आपली संगती कशे तरेन ते सांबाळूंक जाय ती सांबाळूंक ते दर दिसाक वावरिनात. देखून जेजू तांकां अशें म्हणटा दिश्टी पडनात आनी लोक नोकळो जावन तांचे चलतात तसले फोंड तुमी. म्हणजे जे मारकात करूंक नात आनी लोक जुंय म्हणून चलतात तसले फोंड तुमी. कितलीं खोर उतरां बाबा भयणीनो. आनी फारिसेव जाणा आसले कित्याक जेजू अशें म्हणटा, कित्याक लोकगंतीच्या पुस्तकार 19व्या आवेस्वरान 16वे वडीन आमकां मेळटा दारा भायर जो मनीस मरता वो जाका आपुणूच जीव प्राण घेता वो जाच्या आडाक वो जाच्या फोंडाक हात लायता तो 7 दीस अशुद्ध जाता मनीस. म्हणटकूच जेजू सांगूंक सोदता तुमी तसले फोंड जे कोण तुमच्या फोंडाक हात लायतले तुमचे संगतीक ते येतले ते सगळे अशुद्ध जातले बाबा भयणीनो. कित्याक जी शिकोवण देवाची दुसऱ्यांक दिवंक जाय ती शिकोवण तुमी दिनात. जे शास्त्र तुमी बरे भाशेन जाणात ते शास्त्र तुमी एक बिझनेस कशें केलां, एक वेपार धंदो कसो तुमी केला. कित्याक दिसपोटी देव मंदिरांत लोक देवाक होम आनी बोली भेटूंक येता तेन्ना कितें तांणी बारीकसाणेन दिवचें हेचेर तुमी लक्ष दवरलां. आनी बाबा भयणीनो, आज बागयोन पावलो किरीत भाशेन गालियेसकारांक बरोवन कांय बरीं उतरां म्हणटा जी कोण क्रिस्ताची तांणी ओगुणां आनी वंदवण्यां बरोबर आपली कूड कुर्सार खिडायल्या. वय बाबा भयणीनो, आमी तर ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार खरी पाटलावदारां कशी ह्या धर्मशास्त्री आनी फारिसेवांची संगती आमी सोडूंक गरज. कित्याक ते देवा सोशी आमकां व्हरनात. उत्मीक वाटेन आमची पाड आमचे जिवितांत जें कितें आसा तें उदीक आमचें नश्ट जावंक दिसपोटी ते वावुरतात. आमचे समाजान असलेच धर्मशास्त्री आनी फारिसेव आसात बाबा भयणीनो. आमच्या समाजान आमकां ते देवा सोशी व्हरचे बदलेक आमच्या जिवितांत उदीक उत्मीक वाड जावचे बदलेक आमचे निसंटण जावंक दिसपोटी ते वावुरतात. आमकां घडीक देवान जायते फावटी आपल्या उतरांतल्यान खरायेन आमकां आमचें जिवीत सांबाळूंक दवरलां. सुरवातेक म्हणटाना ओजियस प्रवादी 6व्या आवेस्वरान 6वे वडीन म्हणटा म्हाका युध्द नाका मोग जाय, म्हाका होम नाका देवाची ओळख जाय. ही देवाची ओळख दिसपोटी दिवंक आमकां देवाचें उतर वावुरता. दिसपोटी आमकां प्रवचनान जायते पाद्री जायते आमची बाबा भयणां वावुरतात. दिसपोटी घडयेक आमकां हेर दुसऱ्या मास मिडिया कम्युनिकेशन्स हाचेर आमकां देवाचें उतर स्कुटायेन मेळटा. आमी कशें आमचें जिवीत आमचें अगुणी जिवीत आमच्या वंदावण्याचेर जें कितें आमकां येता ताचेर आमी झूज मांडूंक कशें आमी देवाचें उतर वापरता काय. खरेंच ह्या धर्मशास्त्री आनी फारिसेवां भाशेन ते लोक नोकळो जावन तांचे चलतात तसले फोंड आमी जाल्यात काय. आमचेच जिवितांत घडयेक आमचें पोलकेपण जालां काय. आमी घडयेक देवान दिल्ली जी दिशा आमकां आसा सुर्गीचें राज आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत विस्तारूंक जी दिशा आमकां सुर्गीचें जिवीत आमी जोडून घेवंक आमकां स्वर्गार किरीत भाशेन देव व्हरतलो तर ह्या संवसारांत आमी झूज मांडूंक सगळे वस्तूंचे जावं ते अत्याचार जावं ती अनीत जावं ते आमच्या जिवितांत चलता ते वंदावण्यो हाचेर आमी झुजूंक आमकां आज जेजू मारता. कसो आमी ह्या उल्याक कान दिता. खरेंच आमचें काळीज मन उक्तें आसा. खरेंच आमी खरेंच ह्या संवसारांत जियेता आसतना फारिसेवान धर्मशास्त्र्यां भाशेन जाल्यार आमी सगळीं बाबा भयणीनो शिकोवण क्रिस्तांवाची जाणाव आमी दोतोन शिकल्या. आमी पवित्र पुस्तक वाचता. आमी तेर्साचे मागणे करता. आमी हेर दुसऱ्यो पवित्र वस्तू करता. आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता. खंय आमी पावला आमचें जिवीत खंय आसा बाबा भयणीनो आमकां विचारास आमी करुया. आनी चोरी तर आमच्या जिवितांत आमी जेजू सोशिल्ले देवाच्या राज्या सोशिल्ले पयस गेल्या जाल्यार आमी परतून येवया. आमच्या जिवितांत परतून एकदां आमी देवाची भुरगीं कशीं हें जिवीत जिवंक वावरुया.
हीच कृपा आज आमकां सगल्यांक मागून घेवं. Bapak manakupun baino Zaikal saci goli bukti Takkan akaboli dana Zai peleaci doya priti Mogal Bapa manuntunge Mogan keli ibe Mogal Bapa manuntunge Mogan keli ibetoni Bapa mana bangar rupe Sai priti mogvarui lolo Takkan akapoy shaibar Zai dubleaco gello husko मोच्या बाबा भयणीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून दिवं. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सूर काड्यांचो ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगलीं रोचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेलोली तुजी पोरसा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंतां भोगताची सोबा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसार आमी निरोंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सय उंच सर्गीं तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणीक वराराचें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें मोशा उगडासा करात. बाबार्ताचो गूट पोरगोटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनू जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुन्नीक मारिकिनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना दुसऱ्या मदें मोग, नीत आनी शांती हाडूंक वावरूंक जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. खतखत्यान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेकता तर आमकां तुजें उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच आसनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. देवाची ओळख घेवन देवाचो मोग दुसऱ्यांक विस्तारूंक वावुरलो हो तो जेजू. ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणे मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शवरां म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खो तुका एकवटा. तुजे कडसून हे दीस वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. एकठांय केल्या तेची रात आमकां जेसूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोस कोण आनंदानी वर्ते एकठांय केल्या तेची रात
तुझ्या मोगान जेजू आमचे दादुसपण आनंदानी वर्तेपण जय प्रीती मोग बसता तुही देवाची रासा जय प्रीती मोग तुही देवाची रासा. प्रार्थुया. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोडी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक सोपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमची सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूप कर. नोवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराची माई सरस्वत आदाराची माई पळे म्हाका एका निर्भाग्या निर्भाग्या पातक्याक पातक्याक तुज्या पांयां लागीं लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माई चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्याच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वसावांची. खोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मुजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायना आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडू म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. बागेंती मरे देवाची माई मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. बागेंती मरे देवाची माई मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या
मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर तुझे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये मोगाखातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये भगिनी मारे आदार दी दी. ओदृष्टाक सांपडलेल्या मोजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग परचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुणयाराची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी. आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतीनी. प्रार्थुया हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदांकाल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. किरीत भाशेन पिडेवंतांक आमी आशिर्वाद मागतना कोवीड ह्या पिडेक सांपडल्यात ती आमची भावा भयणां जायतीं कोश्टवतात बो करून जांकां आमचे मागणेची गरज जी किरीत भाशेन आमचे लागीं विनोती करतात फादर आपल्या पासत माग. जायतीं कुटुंब ह्या दिसांनी ती सांपडल्यान ती किरीत भाशेन निराश्य आसात. तांचेर किरीत भाशेन देवान आशिर्वाद घालून तांकां बरी करूं म्हूण ह्या वेळार आमी तांचे खातीर मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावय. सोमी आसूं तुमचे सोवे आनी तुमच्या आत्म्या सोवे. प्रार्थना हांव तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान बागेवंत सदांच सांकवार मारयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी भोगूंक पावूं सासनाचें दादोसपण हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जोटोवन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवूं आनी सदांकाल तुमकां तोगूं. आमेन. आयकल्या उतराच्या उजवाडाक संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्याक पोहोचना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव संवचार. सासनाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दवर दोनिया. एकाच मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव संवचार. सासनाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दवर